Do you know the weight of tile waste that is generated in Goa on monthly basis? It can make up for construction of 3 grounds plus 1 building, or 13 space shuttles, or 9 locomotive engines. Goa generates around 9 lakh kgs of tile waste, of it majority is ceramic tiles. The students of Don Bosco College of Engineering at Fatorda have come up with the project that will take care of majority of this waste, helping to reduce the carbon footprint. Watch this video till the end. हांव अन्वित केळकार आणि म्हज्या बरोबर प्रोजेक्ट करपी मिस्टर सागर लवंदे, रवींद्र गुरव, कौशिक फळदेसाय आणि सपनेश जांगली आमी मेळून हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. आमी जेन्ना फायनल इयराक स्टुडंट्सांक प्रोजेक्ट दितात तेन्ना आमी एक ताजो पयलीं बिझनेस पोटेंशियल चेक करता वेदर दीस प्रोजेक्ट इज हॅविंग अ बिझनेस पोटेंशियल इन फ्युचर. कित्याक भुरगो जेन्ना पास आवट जाता तो आपलो खंय तरी आपलो वेंचर सुरू करूं शकता. आनी त्या नदरेंतल्यान आमकां एक दिसलें की गोंयाक जेन्ना टायल्स आसात, टायल्स अरावंड 30 मेट्रीक टन पर डे वेस्ट म्हणून मेळटा आनी हो टायल्स 30 मेट्रीक टनांतलो मॅक्झिमम कंपोनंट जो तो सेरामीक वेस्ट आसता. सो आमी ठरयलें की वाय कांट वी टेक दीस सेरामीक एंड इनकॉर्पोरेट इन अवर प्रोजेक्ट. आनी त्या नदरेंतल्यान आमी ठरयलें की हो सेरामीक वेस्ट घेवप आनी ताजेर कितें तरी वेगळें करप. नॉर्मली भुरगो कितें करता, फॅकल्टी कोण एप्रोचेबल आसा तसो तो भुरगो येता. इट बेजिकली बिटवीन अ बॉन्डिंग बिटवीन अ फॅकल्टी आनी स्टुडंट. ह्या नदरेंतल्यान भुरगो येता आनी म्हाका ह्या वर्सा लकिली ओनूय बी म्हाका एक बरी टीम मेळ्ळी. आनी हांवें जेन्ना हो प्रपोजल तांकां दिलो, दे सेड ओके वील गो अहेड विथ दीस. पयलीं आमी सगळे प्रोजेक्ट ग्रूप केलो तेन्ना आमी थोडे पेपर रेफर केले, रेफरन्स पेपर, की बाबा हाजेर खरीच एक स्टडी जाल्ली आसा काय ना. अशी खूब जाणांनी ही स्टडी वर्ल्ड वायड केल्ली चडशा जाणांनी आशिल्ली, पूण कोणेंच ताजो प्रोडक्ट करूं नाशिल्लो. म्हणून आमी सराक सांगलें की बाबा आमी प्रोडक्ट करया, कितलो रिप्लेसमेंट जाता तो पळोवया आनी मागीर फुडें आमी तो घेवन प्रोडक्ट करया म्हणून. सो सरान ओके म्हणलें आनी मागीर आमी फुडें कॉन्क्रीट ट्रायल्स स्टार्ट केले. त्या खातीर मागीर आमी ठरयलें की आमी इंडस्ट्रीक मेळ्ळे. कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आल्कोनाची आल्को लॅब्स म्हणून आसा, थंय तांच्या स्टाफाक मेळ्ळे. तांचो मॅनेजर सिद्धेश कामत ताका मेळ्ळे, डेप्युटी मॅनेजर जीत साववा ताका मेळ्ळे. आनी तांणी ठरयलें की वी वील डू समथींग डिफरंट. आनी त्या नदरेंतल्यान आमी सेरामीक वेस्ट घेवन ताचो पावडर केलो आनी तांच्याच लॅबांक आमी ताचेर मागीर कॉन्क्रिटाचेर वेगवेगळ्यो ट्रायल्स घेतल्यो. आनी हातूंतल्यान आमकां दिसून आयलें की आमी सेरामीक वेस्ट जो आसा, सेरामीक पावडर आसा, तो कांय प्रमाणान सिमेंटाक रिप्लेस करूं शकतात. हातूंतल्यान जाता कितें तर आमी जो सेरामीक जो जगार खंय खंय पडटा ताजो एक बरे तरेन विल्हेवाट लावूं शकतात. कित्याक सेरामीक हो वेस्टाक जेन्ना वेस्ट म्हणून आमी म्हणटात ताका एक्चुअली मार्केट वॅल्यू झिरो जाता. ताका खंय तरी एक प्रॉडक्ट वॅल्यू मेळटा. एट द सेम टायम आमी कार्बन फुटप्रिंट सेव करता. कार्बन सिमेंटाक लागून सिमेंट मॅन्युफॅक्चरींग जेन्ना जाता तेन्ना मोठ्या प्रमाणान कार्बन एमिशन जाता. आनी सिन्स आमी हो 25% टू 30% ऑर 40% रिप्लेसमेंट जो आमकां मेळटा, हातूंतल्यान आमी आमचो पर्यावरण एक सेव जाता. प्लस आमचो डिस्पोजल सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर जो लोड येता तोय हातूंतल्यान म्हणलें एक बरे तरेन सोल्युशन येतलें. त्या नदरेंतल्यान आमी ठरयलें की आमी सेरामीक वेस्ट ह्या वर्साक प्रोजेक्टाच्या भुरग्यांक दिवचो. आतां सिरामीक वेस्ट आसा ती ताजेर सद्या कांयच सोल्युशन ना. म्हणल्यार ताका गोंयान हांगा रिसायकलींग फॅसिलिटी ना सिरामीक वेस्टाक आनी ती अशीच भायर पडटा. एक तर ते लँडफिलान वता नाल्यार एक तर ते रोड फिलींग म्हणून वापरता. पूण ते ती नॉन बायोडिग्रेडेबल आशिल्ल्यान ती वेस्ट तुका डिग्रेड जायना आनी ती तशीच जमनीन उरता. सो आमी सेरामीक हो चूज केलो कित्याक ताजे कॅमिकल प्रॉपर्टीज आसा ते आमी टेस्ट केले आल्कोन लॅबान आनी ते मोर ऑर लेस ते तुका सिमेंटाकूच मेळटाले. आमी जेन्ना सिमेंटाचें प्रोडक्शन जाता मोठ्या प्रमाणान कार्बन, आमकां ऑलरेडी तुमकां सांगलां कार्बन एमिशन जाता. आमी जर हो प्रॉडक्ट, हो पावडर आमी जर तातूंत आमच्या मॅन्युफॅक्चरिंगाक एड केलो जाल्यार कार्बन फुटप्रिंट्स आमचे सेव जातात. आनी नॉर्मली आतां आमी प्रत्येक स्टेजीर आमी पळयतात वी टॉक ऑफ ग्रीन टॅक्नॉलॉजी, ग्रीन प्रॉडक्ट. आनी ग्रीन प्रॉडक्ट म्हणटा आसतना तर रिसायकलींग इज वन ऑफ द कंपोनंट. आमी हातूंत
सेरामीक वेस्टाचो पावडर रिसायकल म्हणून प्रॉडक्ट यूज केल्लो आहा. सो इट इज अ ग्रीन प्रॉडक्ट. प्लस आमचे जे डिस्पोजल इश्यूज आशिल्ले, जे सेरामीक वेस्ट ऑर टायल डिस्पोजल इश्यूज आसात, ते आमी हातून बरे तरेन टॅकल करतात. नाल्यार नॉर्मली तुमी पळयलां आसतलें की CND वेस्ट ऑर टायल्स रस्त्याच्या सायडीन खंय तरी पायल अप करतात आनी मागीर तो जेन्ना तुमी ट्रॅवल करतात तेन्ना एक तो सामको एक डर्टी एक सीन तुमकां रस्त्या सायडीन पळोवंक मेळटा. तो जो इश्यू आशिल्लो तोय आमी हातूंतल्यान टॅकल केल्लो आसा. डिफिकल्टी म्हटल्यार आमकां मेजर क्वेश्चन आयलो तो तुमी खंयच्यान हें करतले सिरामीक. ओके, सो आमकां तो एक मेजर हें आशिल्लो की सिरामीक आमी खंयच्यान हाडटले. बट जेन्ना आमी पळयलें की देर इज नो सिस्टम ओन्ली फॉर डिस्पोजल ऑफ सिरामीक, सो आमी जेन्ना हेंचे कडेन गेले जे रिटेलर्स ऑर मॅन्युफॅक्चरर्स आसता, सो दे वे लायक की तांकां फॅसिलिटी ना हें करपाक. सो दे वे खूब बऱ्या मनान तेंच्यांनी आमकां दे वे रेडी टू गिव अस द सिरामीक. सो टायल डिलरा कडल्यान आमी वेस्टेज हाडली आनी ताणें फोंडेंचो गोविंद कामत एंटरप्रायसीस आनी आमकां खूब हेल्प केली. ताणें आमकां ती वेस्ट दिली आनी फुडें मागीर आमी त्या वेस्टाचेर आमी पावडर करून ती वापरली. मदींचो थोडो काळ तांचो कोविडाच्या टायमार वयर सकयल जातालो. सो आमकांय खबर नाशिल्लें वेदर वी वील कम आउट विथ अ प्रॉडक्ट. पूण तांचो भरपूर एफर्ट्स तांणी भरपूर एफर्ट्स दिल्यान तातूंतल्यान आमकां हो एक सक्सेसफूल प्रोजेक्ट मेळ्ळो. मागीर इश्यू आयलो की बाबा आमी प्रोजेक्ट करतात, खंय तरी फंडींग जाय. सो आमी गोवा स्टेट इनोव्हेशन कावन्सिलाक एप्रोच जाले. तांचे प्रोजेक्ट ऑफिसर सुदीप फळदेसाय हाणें आमकां सांगलें की तुमी प्रोटोटायपींग ग्रांट एप्लाय करात. आमी तो एप्लाय केलो, मागीर इंटरव्यूज जाले आनी तातूंतल्यान आमकां तो ग्रांट मेळ्ळो आनी ताका लागून आमकां प्रोजेक्ट बऱ्या तरेन एक्झिक्यूट करपाक मेळ्ळो. आमी आतां हो जो प्रोजेक्ट केल्लो आसा, आमी ताजेर टोटल जर वर्कआवट करत, एक्चुअली हो वायेबल प्रोडक्ट हांव म्हणटा. कित्याक सेरामीक वेस्ट आयच्या स्थितीन सुद्दां ताका मार्केट व्हॅल्यू ना. वेस्ट आशिल्ल्यान तो लोकांक डिस्कार्ड करपाक जाय. आनी हें करता आसतना आमी जेन्ना प्रोडक्ट केलो, आमकां तातूंत एक 50-60 रुपयांचो पर स्क्वेअर मिटर पेवर जो केल्लो आसा तो सवाय पडलो. सो जेन्ना आमच्या स्टुडंट्सांनी जर फाल्यां ठरयलें की आमी हो प्रोडक्ट एज अ स्टार्टअप वी कॅन स्टार्ट अवर ओन वेंचर, देन दे वील हॅव लॉट ऑफ डिमांड बिकॉज द प्रोडक्ट इज मच चिपर देन द मार्केट प्रोडक्ट. आमी हो पेवर केल्लो आसा, हातून आमी सिमेंटा जाग्यार सिरामीक वेस्ट पावडर वापरला एज अ पार्शियल सिमेंट सबस्टिट्यूट. आनी हो पेवर आमकां स्टँडर्ड पेवराकून करपाक आमकां मिटर स्क्वेअराक 50 to 60 रुपीज आमकां लेस पडटा स्टँडर्ड पेवराक कंपेर केलो जाल्यार. रायट नाव आमी जर कॉस्ट काडत आमकां तो अरावंड 300 or 280 रुपीज असो सुमार मेळ्ळा. 50 ते 60 रुपयांचो कॉस्ट सेवींग जाल्लो आसा. आनी एट द सेम टायम आमकां क्वॉलिटी वायज आमकां बरो प्रोडक्ट मेळ्ळा. आमी टॅक्निकली जर पळयत आमची जे स्ट्रेंथ कंपोनंट सुद्दां आमकां बरीच हाय मेळिल्ली आसा. जर आमी मास प्रोडक्शन जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता आनी एक 15 ते 20 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आमकां आनी रिडक्शन जातलें इन द कॉस्ट. आमी हातूंकय इम्प्रोवायजेशन करपाक सोदतात आनी आमकां आतां सद्याक आमचो सेरामीक कंटेंट जो मेळ्ळा तो आनीकय वाडोवंक जर ताजी प्रॉपर्टीज बऱ्यो मेळटात जाल्यार आमचें सिमेंट प्रोडक्शन व्हेरी मच रिड्यूस जातलें. इनफॅक्ट आमचो असोय ट्रायल्स आसात की वाय ओन्ली इन पेवर्स. सेरामीक जो पावडर आसा वाय कांट वी यूज इट इन सम अदर थिंग्स. आमकां सिमेंट प्रत्येक गजालीक लागता. आमी ऑलरेडी कॉन्क्रिटाचेर ट्रायल घेतल्यात पेवर करून. आमकां जर नॉर्मल आमचे स्लॅब ऑर कॉलम्स हातून घालून ताजे इफेक्ट कितें आसात ताजेरूय स्टडी करपाक जाता. प्लास्टरींग मटेरियल म्हणून सेरामीक पावडर इनकॉर्पोरेट करपाक जाता काय कितें हाजेर आमची स्टडी चालू आसा. सद्याक गोवा गव्हर्मेंटान जर हो प्रोजेक्ट तसो जर घेतलो आनी मे बी इफ दे प्रमोट
जे सेरामीक वेंडर्स आसात तांकां जर प्रमोट केलें की बाबा यू प्रोसेस दीस एंड कन्वर्ट दीस इन पावडर and then we'll take that powder. This powder can be used in and around as a replacement to cement. अनुभव म्हटल्यार ह्या प्रोजेक्टान आमी एक खूब कितें शिकले बिकॉज आमकां मॅन्युफॅक्चरींग तें आमकां आतां हो प्रोजेक्टाक फुडें वतलो जाल्यार आमकां इवन मार्केट एप्रोच कशी घेवप मार्केटान सेल कशें करप ताजें पूण आमकां स्टडी करचें पडलें कारण मार्केट डिमांड हें आमी सगळें धरून हो प्रोजेक्ट आमी घेवन फुडें वता सो अनुभव म्हटल्यार खूब एक मजा आशिल्ली प्रोजेक्टान बिकॉज कलेक्शन ऑफ द टायल्स मागीर तेजें ग्रायंडींग धरून आमकां तें कास्ट करचें पडलें कास्ट करतना आमी आमचे कडेन फेसिलिटी हें नाशिल्ली करपाक सो आमी फॅक्ट्री अप्रोच जावन आमी तांचे कडून आमी हें करून घेतलें आनी इवन प्रोजेक्टाच्या निमित्तान आमी डिफरंट आमी विजिट्स केले डिफरंट इंडस्ट्रीज आमी पळयले इवन गोंयांतूय न्ही पण इवन गोंयच्या भायर वचून आमी पळयले बेळगांवान आमी वचून पळयले कशें हें जाता तें इवन गुजरात सो थंय मोस्ट ऑफ द सिरामीक मॅन्युफॅक्चर जाता टायल्स सो आमी थंय वचून आमकां अनुभव घेवपाचो आमकां एक हें मेळ्ळें ह्या प्रोजेक्टातून हो प्रोजेक्ट टोटली फायनल जाला आतां आमकां तातूंतय आनी मॉडिफिकेशन करूंक सोदताले आमी मॅक्झिमम सोदताले की सिमेंट कंटेंट आनीक कमी करूंक मेळटा काय कितें हाजेरय आमची स्टडी चालू आसा दीस प्रॉडक्ट इज रेडी फॉर द मार्केट आमी फक्त रावल्यात आनी इंडस्ट्री कोणी जर आमकां एप्रोच जाता वील डेफिनेटली कॅन हॅव दीस ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी विथ देम आमी जेन्ना तो प्रोजेक्ट करपाक गेलो तेन्ना आमकां आमी जेन्ना आमचे प्रोजेक्ट सरा कडेन मानलो सतीश सरा कडेन तेन्ना सराक हांव थँक्स म्हणूंक सोदतां तशेंच आमचे जो आमचे कॉलेज डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगाचे फूल आमचे फादर किंद्री सर तशेंच प्रिंसिपल मॅडम निना पानंदीकर मॅडम तशेंच आमचे एचओडी श्वेता प्रसन्न मॅडम हांकां थँक्स म्हणटा तशेंच जेन्ना आमी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो तेन्ना आमकां टेस्टींग बी करपाक जाय आशिल्लें सो आमी आल्कोन जो इंडस्ट्री आसा कुंदय थंय आमी गेले थंय आमकां सिद्धेश कामत महामाय तशेंच अजीत साहू हांच्यांनी आमकां खूब हेल्प केलो आनी आतां आफ्टरवर्ड आमकां पेवर्स करपाक आमकां फंड्स जाय आशिल्ले ते फंड्स आमकां गोवा स्टेट इनोवेशन कावन्सील बोर्ड सर सुदीप सर हांच्यांनी आमकां फंड्स प्रोवायड करून आमकां तो आमचे प्रोजेक्ट आमी सक्सेसफूल केलो तशेंच आमकां पेवर्स आमकां कास्टींग करपाक जाय आशिल्ले तेन्ना आमकां पीके टायल्स वेदांत प्रभुदेसाय हांच्यांनी आमकां हेल्प केलो तशेंच बिफोर आमकां पेवर्स आमकां सेरामीक टायल्स जाय आशिल्ले ते सेरामीक टायल्स आमकां हर्षद कामत गोविंद कामत टायल्स फोण्या थंय हांच्यांनी आमकां ते सगळे आमकां उपलब्ध करून दिले तांकांय हांव थँक्यू म्हणूंक सोदतां